आज आम्ही सगळेच स्वर्गस्थ रवी बाप नायक हांकां श्रद्धांजली दिवपाक हांगा उपस्थित आसात। आमचे मदीं महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आसात, बाकी सगळे मान्यवर। रवी बाप नायक हांचेर जशें आतांच सांगलें, उलय म्हणत जाल्यार हांगा प्रत्येक जाण उलयतलो, प्रत्येकाचे वेगळो अनुभव हो त्यांच्या संदर्भात आसा। आनी एखादो मनीस वयतकच तेचें केल्लें कार्य जें आसा तें सदांच समाज याद दवरता। रवी बाप नायक हांची लोकनेता अशें म्हणपाक हरकत ना, कारण गोंय आनी गोंया भायर सुद्दां गोंयच्या कानाकोपऱ्यान रवी म्हणटकच तेंचें नांव पूर्णपणे सगळ्यांक खबर आसा, परिचीत आसा। ज्यांच्यांनी आपली राजकीय कारकीर्द नगरसेवक, आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री आनी खासदार अशी तेंच्यांनी वेगवेगळ्या टप्प्यांचेर गोंयची सेवा करपाचें काम केलें। फोंड्यान सुरू केल्लें काम गोंयभर काम केलें, राष्ट्राकूय पावलें खासदार म्हणून। गोंयचे मुख्यमंत्री म्हणून तेंच्यांनी एक वेगळेपण आपलें दाखयलें। आनी परत आज माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांच्या मंत्रिमंडळान एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणून ते कार्यरत आशिल्ले। आनी तांच्यांनी एग्रीकल्चर पॉलिसी ही त्यांच्या स्टमा भितर पयल्या वेळार गोंया भितर हाडपाक शकले। आनी हें सगळें करता आसतना सदोदीत एक रिवेंजफूल राजकारण केन्नाच केलें ना। सगळ्या बरोबर वावुरता आसतना पांय सदांच आपले जमनीर दवरले। आनी हें करता आसतना एक दुसऱ्यांक बरोबर घेवन वचप, एखाद्या विशयाचेर कोणाक क्रिटिसिजम करप ना, पण एखाद्या विशयाचेर विनोदी विशय करून एखादें व्यवस्थितपणे उत्तर कशें दिवप हें जर कोण आसत जाल्यार ते रवी बाप नायक। ज्यांच्यांनी बऱ्या तरेची एक फोंडा भागा सारकेल्या एज्युकेशनल संस्थाय घडयली आनी आज कितले तरी भुरगे त्या हातून शिकून आज खूब फुडें पाविल्ले आसात। आनी हें करता आसतना तेंचो खास वैशिश्ट कारण आमी GST उत्सव करताले आनी त्या निमित्तान हांव सगळ्या हातून फिरतालो वेगवेगळ्या शहरां भितर। तांचो म्हाका फोन आयलो की तानावडे बाब तूं सगळ्याक फिरता, फोंड्या केन्ना येता काय म्हण। हांवें म्हणलें पात्रांव येता हांव 25 तारखेर। म्हाका याद जाता की 25 सप्टेंबर ह्या दीस हांव तेंच्या बरोबर फोंडा बाजारान फिरतालो। आनी फोंडा फिरता आसतना तांकां थको जाणवतालो, 1-2 दुकानां फिरताले, परत बसताले। आनी मागीर जातकच म्हाका म्हणपालें की तूं फिरून सोंपय। एक 10-12 दुकानां फिरले ते। आनी मागीर म्हणटा तूं हॉटेलान यो, कारण तांचें एक वैशिश्ट आशिल्लें हॉटेलांच्या बरोबर बसप म्हणजे भजी आनी पाव आनी च्या हे तेंचें खावप। आनी त्यामुळे म्हाका म्हणपालें तूं थंय यो। आनी हांवें सगळें सोंपयलें आनी मागीर आमी सगळे, रितेश म्हजे बरोबर आशिल्लो, आमचे बाकीचे सगळे कार्यकर्ते, आमी त्या हॉटेलान गेले। आमी सगळे एक पाऊण तासभर म्हणजे पुरी खा, भाजी खा, सगळें जें कितें ताका नाका तसले गोश्टी ताका चड जाय आशिल्ले, त्यामुळे तांच्यांनी आमकांय खावपाक सांगलें। आनी त्यामुळे ही तेंची तशी म्हजे बरोबरचो शेवटचो कार्यक्रम आशिल्लो। आनी परत म्हाका श्रीपाद भाऊच्या वाडदिवसा दीस परत एकदां ते म्हजे कुशीकूच बशिल्ले। हांव ते येतकच म्हटलो तुमी हांगा बसा। अरे कांय प्रॉब्लेम ना, बस तूं हांगासर। म्हणजे एक आपलेपण जर कोणा कडल्यान शिकप आसत जाल्यार तें रवी बाप नायका कडल्यान। तांच्यांनी सदोदीत एक प्रेम केलो। समाजाचें आपलें काम फुडें व्हरता आसतना इतर समाजाक सुद्दां तितलोच मान आनी सन्मान दिलो। केवळ आपलेंच हें केलें अशें न्ही। आनी त्यामुळे आज असो थोर नेतो खूब कमी लोक आसतात की जे प्रत्येक फिल्डान आपलें नांव कमयतात। अशा पद्दतीन रवी बाप नायक हांच्यांनी प्रत्येक फिल्डा भितर, राजकीय क्षेत्रान काम करतना आसत, सामाजीक क्षेत्रान आसत, समाजाचें काम करतना आसत, किंवा इतर हातूंतल्यान सुद्दां एक सगळें करता आसतना तांच्यांनी एक आपलें वेगळेपण अशें जें दवरलें। आज हांव तांकां श्रद्धांजली दितां आनी ही दिता आसतना तांच्या कुटुंबाक, तांच्या घरकान्न, तशेंच रितेश आनी रॉय हांकां देवान हें दुख्ख सहन करपाची शक्ती दिवची आनी देवा कडेन मागता की तांच्या आत्म्याक शांती लाभची। इतलेंच सांगता आनी म्हजें थांबयतां। धन्यवाद।